लोकसभेची तिकेट दिवपाचो निर्णय पार्लिमेंटरी बोर्ड समिती थारायता। भारतीय जनता पार्टीक जे प्रमाण प्रतिसाद मेळ्ळा तो पळोवन आपल्याक तिकेट मेळची अशें कोणाकूय दिसतलें, पूण सिटींग आशिल्ल्याचो निश्चितपणे विचार जावपाक जाय अशें खासदार तशेंच पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक सांगता। पूण आपल्याक तिकेट मेळ्ळी जाल्यार आपूण निश्चितूच वेंचणूक लढयतलो अशेंय ताचें म्हणणें आसा। कोणतरी स्वतःच करतात। तिकीट इलेक्शन आज 2024 मार्च एप्रिलाक जातलें आनी तिकीट जी ठरता ती करता 3 महिने पयलीं ती पार्लमेंटरी बोर्डाची कमिटी आसता। ही कमिटी सगळें ठरयता। आतां सगळ्यांक कितें जाता की भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट बरो मेळटा आनी त्यामुळे ताका प्रत्येकाचें आपुणूच हें आसचो अशें दिसता आसतलें कदाचित, आनी तें साहजिकच आसा, कोणाकय दिसप साहजिकच आसा। पण ताका कारण आसचो न्ही, पूण सिटींग आसा तांचो पयलीं निश्चितपणे विचार जावंक जाय आनी थंय जर कितें कमी आशिल्ल्या गोश्टी वेगळी आशिल्ली। आनी आमच्या पार्टीन तशी ना, आमी केन्ना तिकीट मागना, पार्टी सांगता तूं राव आनी तेन्ना सगळें बरें चलता। आनी ही जी नवी प्रथा खंयच्यान गेली म्हाकाय खबर ना, लक्षात आयलें। आनी तिकीट मेळटली ना मेळटली किंवा तिकीट म्हाका मेळपा खातीर हो ती एजंटी कितें म्हणटात आमी, कोण तरी सांगिल्लें ताका हे कोणाकूच अधिकार, म्हाका सुद्दां अधिकार ना, म्हाका तिकीट दिया म्हणून सांगता। पार्लमेंटरी बोर्ड ठरयता ते आनीक 6 म्हयने आनी निश्चितपणे कळटलें। आतां जें कितें चल्लां ही सगळी भुरगेपणां चल्ल्यान आनी त्यामुळे ताचेर लक्ष दिवपाचें बरें करत। तुम्ही रेडी आयले? हां, डेफिनेटली लोकांच्या आशिर्वादान हालें। सगळे तरेची तयारी आमची आसा। गेल्या 5 फावटी म्हणजे जो मतदारसंघ एकदां निवडून येनाशिल्लो तो मतदारसंघ आमी कल्टिवेट केल्लो आसा। लोकांचे आशिर्वाद तातूंत आसात। लोक प्रत्येक इलेक्शनाक वाट पळयतात आनी मोठ्या मार्जिनान म्हाका प्रत्येक वेळार निवडून दिता हें सगळ्यांनी पळयल्लें आसा। आनी म्हणून हो खंय तरी हें करपाचो प्रश्नूच येना। आमची परंपरा आनी प्रथा अशी आसा, पार्टीन सांगलें जाल्यार फाल्यां न्ही आमी आतांच सोडपाक तयार आसा। ही आमची पद्दत। चॅरमॅन थंय कंपिटिशन ना, कांय ना। आनी म्हणून ह्यो अश्यो ज्यो गोश्टी आहा त्यो एक इमॅच्युरिटी हें दिसता। जे कोण म्हणटात पळय ते इमॅच्युरिटी, तांकां कसलोच आधार ना, तांकां खंय तरी आपूण सगळें आसचो अशें दिसता किंवा ते सगळें कसलें राजकारण आमकां कळना।